कोळशाचे येरादारी वेल्यान वाश्कून परतून एकदां वातावरण तापलां. गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान कोळशाचे वेव्हार करपाक मुरगांव पत्तन्यासाक 5वो वांटो दाखयला. पूण थळावे समज वावुरपी म्हणटात कोळसो येरादारी करपाक न्यासा कडेन पर्यावरणीय दाखलो नाच. कोळसो येरादारी परतून चालू केल्ल्यान शर्विन कुर्रयन कोर्टात जनहीत याचिका दाखल केल्या. गोंय प्रदूषण मंडळ वाश्कोकारांक प्रयोगशाळेंतले हुनीर समजता अशी ताणें खरमरीत टिका केल्या. ह्या आदी मंडळान जायते फावटी ह्या प्रकरणावेल्यान जाहीर सुनावण्यो घेतल्यात, पूण निमणे लोकांच्यो भावना कडेक दवरून कोळशाकच उबारून धरला. गोवा अगेन्स्ट कोल संस्थेचो निमंत्रक कस्टोडियो डिसोजा म्हणटा, मंडळान न्यासाक दिल्लो परवानो बेगोबेग फाटीं घेवचो. परवानो फाटीं घेतलो ना जाल्यार आंदोलन करतले अशी शिटकावणी गोंयच्या रापणकारांच्या एकवटाचो अध्यक्ष ऑलेन्सियो शिमोइशान दिल्या. Instead of enforcing the law, this GSPCB is promoting its brazen violation. What do they mean by this trial basis? Does the GSPCB consider Vascocars to be some sort of laboratory rats for its experiments? I think that this Pollution Promotion Board has lost all its legal and moral authority to continue. They must shut down and offer themselves for recycling at the nearby Saligaon garbage plant. हे पोल्युशन तांकडे कंट्रोल जायना पोटा भितर जाल्यार ओपन मरीन डॉल्फिनाचेर जोरी तोर हें ट्रायलीक हाडलें जाल्यार कितलें पोल्युशन जातलें हें गोवा पोल्युशन बोर्डाक मातशें पूण चिंतप हा. हांव नको हे गोवा पोल्युशन बोर्ड कितें करूं सोदता, कित्याक मरीन डॉल्फिन जें पळय हा तें ओपन हा आनी थिंगा वारो मारता तो चोवपा जायना. सो हांव सांगता म्हाजो डिमांड की हें परमिशन जें पळय तेणें दिलां ट्रायल अशें म्हण तें जाता तितले बेगीन तेणें फाटीं घेवचें आनी हें तांकां दिवचें न्हू. त्यांच्याकडे ग्राउंड पोल्युशनच हँडल करपाक जायना अँड नाव दे हॅव कम अप विथ अ डिफरंट इनोवेटिव्ह आयडिया. जसे की वास्कोचे लोक आसा पळय ते गिनी पिग तेचेर ते एक्सपेरिमेंट करतले. दे वॉन्ट टू ट्राय समथींग इनसाइड दी सी आनी पोल्युशन जाता काय ना जाता ते कंट्रोल करपाक सोदता. सो इट इज बेसिकली कशें जाणा तूं मारल्या भशेन कर, तूं दुखल्या भशेन कर. हिंगासर कोळसो ऑलरेडी खूब लोडिंग चालू आसा. लेट डायवर्ट ऑल दी पीपल इन द सी नाव आनी थंयसर स्टार्ट करया धंदो. लायक बिजनस वील कंटिन्यू ऑन. जालेले आसा की गोवा पोल्युशन बोर्ड आणि ताचो चेअरपर्सन जो आसा वो सेंट्रल डिरेक्शनाचेर काम करता. ह्या नितीन गडकरीचे प्रेशरा खातीर तूं आयज एक गोंय काबार करूंक सोदता आनी सागरमाला जो प्रोजेक्ट जो आसा जो कोल हँडलिंग जाता जो आख्खे गोंयच्या लोकांनी पंचायतींनी विरोध केलेले आसा की आमकां कोल हँडलिंग नाका म्हणून. पूण तरी पासून तुमी एगेन्स्ट द मॅन्डेट ऑफ पीपल वता आनी आमी सरकाराक वॉर्निंग दिता की हे परत तुमी कोल हँडलिंग नाल्यार कोल वाडोवपाचे चिंतले जाल्यार आमी ह्या फाटी रस्त्यार येतले आनी मागता सीएमाक ती इंटरव्हीन करचें आनी हे पळय कन्सेंट दिला फाटी घेवचें आनी गोवा पोल्युशन बोर्डाचे चेअरपर्सनाक ताबडतोब कारवाय करचे म्हणून. वाश्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले.